तुझे आशा धरो तुझो मोकरो आंगली म्हाका सरा तुका चडपाक तुझे आशा धरो तुझो मोकरो भोव मोगाळा सुमिया ह्या मंगळाराच्या दिसा हांगासर आमचो पात्रोन सांजो हांव पाव दुसऱ्याच्या ह्या पुणशेतांत ह्या देव मंदिरांत तुज्या सांगातान तो वेळ करसूंक म्हाका तुवें दिल्ल्या अवकाशा पासत ह्या संदर्भा पासत ह्या सुवाळ्या पासत तुका आमी अर्घां दिता वेगवेगळ्या तराच्यो बंदड्यो ह्या संवसारांत आसात आमच्या भोवारी आसात वेगवेगळ्या तराच्यो बंदड्यो आमी वेगवेगळ्यो विसवण्यो सारक्यो करीन अशें आमकां आडयतात तरी आज ह्या सकाळच्या दिसार हांवें संतोशान स्वतंत्र जावन तुज्या सांगातांत येवच्याक निर्धार घेवच्याक तुवें म्हाका प्रेरणा भरलाय म्हाका आध्यात्मीक जावन सुटकेचो व्यक्ती सुटकेचो भाव आनी भयण जावन ही विसवण करच्याक तुवें म्हाका प्रेरणान भरलाय ह्या पासत तुका हांव अर्घां दितां आनी हांगासर तुका संपूर्ण तरान भोगूंक आनी आपणाकच तुज्या पांयांतळी समर्पूंक एक भोव बरो म्हजो तो स्वंत निर्धार हांवें करच्याक म्हाका तुवें फावो केलाय कुरपेन भरलाय ह्या पासत तुका हांव अर्घां दितां ह्या म्हयन्यांत ह्या हप्त्यांत आनी परवांच्याच दिसा अख्खो भारत देश अख्खो म्हजो देश सुटकेचो संभ्रम आचरण करता देशाची राजकीय नागरीक सुटका आचरण करता आसतना हांवें जिविताच्या वेगवेगळ्या बंदड्यांतावन सुटका जोडून तुज्या सांगातान म्हजें जिणें पैण सदांच एक आत्मीक सुटकेचें जावन समकूंक म्हाका तूं प्रेरणान भरताय आनी बर म्हणून आमी मागता आनी असो जाल्यार तुज्या प्रेरणा पासून तुका आमी अर्घां दिता भोव मोगाळा सुमिया ह्या बुड्याच्या विस्नार आध्यात्मीक रुपान आमकां तुजो सांगात दिता आसतना तुजे तान वाळची कृपा तुजे तान वाळची सुटका तुजे तान वाळची ती विशेष आध्यात्मीक सकत म्हज्या काळजांनी भरूं दी म्हज्या मनान भरूं दी म्हज्या कुडीन भरूं दी म्हज्या हाता पांयांनी वाळूं दी म्हज्या अख्ख्या व्यक्तित्वांत ती वाळत रावूं दी म्हजी उतरां म्हजी चिंतनां म्हजे निर्धार म्हज्यो विसवण्यो म्हज्या जिणेची दिशा सगळी तुज्या प्रेरणान जायशी कर हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवा मुखांत आमेन. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो आमी आनी फकत 2 दिसांनी ह्या देशाची नागरीक सुटका आचरण करूंक आसा आमकां नीज जावन सुटका दिवची सोमयान आमच्यो खंयच्याय तराच्यो बंदोड्यो आसूं आमकां खंयच्याय तराच्यो सांकळी आमकां वंडरतात जावंक पुरो पूण सोमयान मात्र आमकां खरें स्वातंत्र्य खरी सुटका खरें फ्रिडम सोमी मात्र आमकां दिवंक शकता असो जाल्यार ह्या पाठतळाचेर सुटकेचेर आमचो नियाळी आमी आज करया. ह्या वेळार आमी वेगवेगळ्या रुपांनी सोमयान आमकां दिल्ल्या सुटके पासत अर्घां दिवया. अर्घां तुका सोमया जेजू अर्घां तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू
वरदान तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू वैभव तुका सुमयान जेजू वैभव तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमयान जेजू संतोष तुका सुमयान जेजू संतोष तुका सुमयान जेजू होकलाप तुका सुमयान जेजू होकलाप तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka sumiyan Jesu. वरदान तुका सुमयान जेजू Vaibhav tuka sumiyan Jesu. वैभव तुका सुमयान जेजू आमी सुटकेची मनशां आमी स्वतंत्र मनशां आनी सोमी मात्र आमकां खरी सुटका दिता पावलो सिलासाक सोमयान बंदेंतलो सुटयलो तांकां लोकांनी तांच्या विरोधींनी तांकां बंदी करूंक पळयलें जाल्यार पावल जावं सिलास जावं आनी हेरांक सोमयान सुटकेचें केलें सुटका आपणायिल्लें आनी सुटका भोगिल्लें केलें आनी आमकां ही सोमयान सुटका दिल्या आमकां वेगवेगळ्या बंदडेंत सोमयान सुटका दिल्या देखून आमी गावया तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव वेगवेगळ्या मनशांक चरित्रांत वेगवेगळ्या लोकांक सुटका दिल्लो आमकांय सोमी सुटका दिता म्हणल्यार तसल्या मागण्यान तसल्या भरवशान तसल्या विनवणेन गावया तूं पवित्र देव तुमच्या बोगल्यान आसा स्वादी सक्रामेंता बुकान गीत नंबर 23 पान नंबर 18 वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Silasa, bondenle sutele, Paula kane silasa, bondenle sutele, Paula kane silasa, bondenle sutele, Paula kane silasa, bondenle sutele, bonden स्तुती करताना सोडवून देऊन तू आयलोय, bonden स्तुती करताना सोडवून देऊन तू आयलो, देवा हमका सुटका दी, देवा हमका सोडवून दी, देवा हमका सुटका दी, देवा हमका सोडवून दी, देवा हमका सुटका दी, देवा हमका सोडवून दी. पवित्र देव तुम पवित्र देव
पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया शद्रक मेशक अबेदnego उजांतले राखले उजांतले राखले शद्रक मेशक अबेदnego उजांतले राखले उजां स्तुती करताना तनवारें ते भरले देवा हमका सुटका दी देवा हमका सोडवून दी 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 पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया तूं पवित्र देव 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 सक्कडी तराच्या बंदणेत आवनो सांकळींत आवनो वेगवेगळ्या तराच्या नकारात्मक संगतीत आवनो सोम्या तुवें म्हाका सुटका दिल्या आई ह्या पाचो तुका अर्गां दिता सांगात आमी म्हणया अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेजू अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेजू काळो कातावन सुटका आमकां दिल्ल्याक अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेजू सर्व तराच्या पिडेंत आवनो आमकां सुटका दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमच्या वेगवेगळ्या कुडीच्या पिडेंत आवून आमकां सुटका दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेजू
मानसीक दबाव वेगवेगळ्या मानसीक पिडेंत हांव दबाव आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्यो आध्यात्मीक पिडे आनी बंधडेंत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या अनवरां आनी अनाचारांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या निराशांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं आमच्या काळजामानांनी आसच्या वेगवेगळ्या काळोखांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं आमकां एकसूरपणांत सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्यो कंती जडायेंत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या खाऊ जेणेंत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या कश्टांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या नासमाधानांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या अडखळ्यांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या बेजारांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या अपार्थांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या ना समजणेंत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं राग आनी हग्यात आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं मोसरात आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं बारीकपणाची चिंता येणातल्या बरी आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं वेगवेगळ्या वायट करच्या आशा आकांक्षांत आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं हेरेकल्याक हेरांक नाश करच्या चिंतान आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं पहिल्या विशांत पाड उलोवच्या तसल्या एका संदर्भात आमकां सुटका दिल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वैभव तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जय जय तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 पवित्र आत्मो आमकां सुटकेंत भरता पवित्र आत्मा आमकां सर्व तरांच्या बंधडेंत न्हू सुटका दिता तसो पवित्र आत्मा आमचें देव दी आमकां तसो पवित्र आत्मो देवाचे उतारी समजून नियाळूंक फावो करून दी आनी असल्या मागण्या संगी आमी पवित्र आत्म्याची ससाई मागया अग्निया नाळवागी हें गीत आमी गावया गीत नंबर 543 गीत संको 43 पान 31 अग्निया नाळवागी अभिषेक माड़ा बन्नी पावना मारे बेगा इडिदु बन्नी अग्निया नाळवागी अभिषेक माड़ा बन्नी सबेको पवित्रात्मरे शक्ति नीडी पवित्रात्मरे शक्ति नीडी विसितवराना शमिसबेको ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾ ಶಮಿಸಬೇಕು पवित्रात्मरे वरवा नीडी अग्निय नाळवागी अभिषेक माड़ा बन्नी पावना मारे बेगा इडिदु बन्नी
ಆತ್ಮ ಆಮ್ಕ ಸಗತಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆಮ್ಕ ಸಗತಿ ವೇದನೆವೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಆಮ್ಕ ಬೆಸವನಿ ಬರ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವೇದನೆವೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಆಮ್ಕ ಬೆಸವನಿ ಬರ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. वंदन तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, जय जय तुका सोमिया जेजू, ग्लाब तुका सोमिया जेजू, वंदन तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू, संतोष तुका सोमिया जेजू, वैभव तुका सोमिया जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. ಅಗ್ನಿಯ ಆಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ आम्ही उबे राबून देवाचे उतार आयकुया. जो आमची सुवार्ता 8वा वस्वर 31 तावन 36 पर्यंत वळी chapter 8 verses 31 to 36 आपणाक सतमानतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलतात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. तांणी ताका जाप दिली आमी अब्राहमाच्या संततीचे कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना तर आमकां सुटका मेळटली म्हणून तूं कशें म्हणटाय. ताका जेजू म्हणालो 7 हांव तुमकां सांगता जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय पूत जाल्यार शाश्वत सांदो देखून पूत तुमकां सुटका दित जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगाच्या भक्तिकानो कोणे एकल्यान अशें मागणें गेलें देवा तुका अर्गा आज सकाळीं उठ्ठाना हांव 2 सुवात्यांनी नातल्ल्या खातीर तुका अर्गा म्हळें. देवा आज सकाळीं उठ्ठाना हांव 2 सुवात्यांनी नातल्ल्या खातीर तुका अर्गा. एक जैलांत
मागीर एक आस्पत्रेंत, एक जैलांत, मागीर एक आस्पत्रेंत. 2 सुवात्यांनी नातल्या खातीर उरल्या खंय हाडल्यार वडना. पूण ह्या 2 सुवात्यां खातीर हांव सकाळीं उठ्ठाना ना म्हणल्या खातीर तुका गावणे एकल्यान मागणें केलें. भोव व्हरता बरी तें. कित्याक म्हळ्यार ह्या 2 सुवात्यांनी आस्पत्रेक थोड्या बडी गरज आसतना वचोंक आसा म्हणया. हांगाच लागीं ता आस्पत्री. पूण ह्या 2 सुवात्यांनी सदां एक लेख आस्पत्री आनी जैल म्हळ्यार ताका LICN म्हणून सांगीत खंय थंय म्हळ्यार एल म्हळ्यार ह्या 2 सुवात्यान लायफ ना. लायफ दिता म्हणटात पूण लायफ ना. आस्पत्रेक गेलो गी हो आस्पत्रेक वेलें गी हो आस्पत्रेक गेला गी आस्पत्रेंत आसा गी म्हणटाना एक परी टेन्शन जाता. जैलांत गेल्यार तशें तो त्या 2 कडेन लायफ ना. लायफ दिवंक प्रयत्न करतात आस्पत्रे पूण लायफ ना. एल फॉर लायफ. मागीर आस्पत्रेंत आनी जैलांत आई म्हळ्यार आयडेंटिटी ना. थंय गेल्ल्यांत आमची आयडेंटिटी म्हणना थंय काय जाल्यार ते आस्पत्रेंतले. मागीर तेणें आतां आनी दावनातल्या बरी आनी वसनातल्या बरी घालतात म्हणया. नंबर घालतात आनी गालें घालतात पूण ताका ताची म्हणली एक अस्मिताय म्हणना. हांव म्हज्या घरा आसा म्हणूंक जायना. हांव आस्पत्रेंत आसा, हांव जैलांत आसा. फाटल्या तेंपार एकलो म्हज्याच वळखीचो मेळ्ळो. ताच्या आदल्या एका संदर्भांत ताणें कितलेक 3 म्हयने जैलांत रावचें पडलें. पुरो आसाय जेवंकी आसाय खावंकी आसा आनी खेळोंक जाल्यार आसाय. हें केरळांतलें जैल तेणेचें सक्कडी सदां 1 रुपयाचें आसतात म्हणया. आनी ताका कामय दिलीं थंय लवशार म्हणून. ताच्या एकावंटाक कितले पयशे गेले पूण तो म्हणटा एकावंटाक कितले पयशे आयल्यात हांवें काडूंक गिनात ते. पूण खालें जाल्यार जैलांत न्हय बाबा लायफ न्हय. बारी तें वट्टारे एक मुग्धीचें म्हणल्या खातीर मुग्धोवचें. आस्पत्री तशें न्हय. कोणी आस्पत्रे रावता म्हूण सांगना म्हाका हे 4 दीस आस्पत्रेन रावया म्हूण सांगना. एक पडी म्हाका घरा व्हरपता म्हूण कितली प्रायाची जावं ती. एक पडी म्हाका घरा व्हर घाला पता मेल्यार व्हडना घरा वचून मरता म्हूण. आस्पत्रेन कोणी रावनात. थंय म्हळ्यार आमची आयडेंटिटी म्हणून ना. एक आस्पत्रेंत नाल्यार जैलांत. मागीर C फॉर क्लोथ्स. आमचे नेसान म्हणना. मुजेंतेक नेसान म्हण आसता. याजाक जावं धर्मिका जावं लायिका जावं. मुजेंतेक मोगाचें नेसान म्हण आसता. मुजेंतेक मोगाचें शर्ट म्हण आसता. या मुजेंत मोगाचें आंगलें म्हण तुमकां आसूंक पुरो या कपाट म्हणून. पूण आस्पत्रेन गेल्ल्यान तांचें नेसान व्हरून घालतात. ते कितलेय नितळ फ्रेश आनी आत्तां दोबीतावन आयिल्ले आसूंक पुरो पूण नेसान कोणाचें गी आनी घालचें. जैलांत तशें गेल्ल्यान आमचें नेसान म्हणून एक खंयचें एक नेसान घालतात. मागीर निमाणें N फॉर नेम. आमचें नांव ना नंबर. थंय जैलांत प्रिजनर नंबर इतलें इतलें म्हणून. आतां फाटल्या दिसांनी एक फिल्म एक्टराचे नंबर येताले पळय. कोणी एक आवयन भुरग्याक ताका थंय नंबर घालून शर्टांनी घालून फोटो काडून घालूंय देखून तिचेर केस जाली दिसता. थंय नांव ना नंबर. आस्पत्रेंत आमचें नांव म्हणून ना. आसा रेकॉर्डांत फायल आनी रेकॉर्ड रुमांत पुरो आसता पूण आमकां नंबर तें बेड्डा ह्या नंबराचो ह्या बेड्डाच्या नंबराचो ह्या वार्डांतल्या ह्या नंबरा. पूण आमकां आमचें म्हणलें लायफ ना. आमचें म्हणलें नेसाण ना. आमचें म्हणलें नांव ना. आमकां काल आसल्यार नंबर आनी आमचें म्हळ्यार आमचेंच म्हणलें एक व्यक्तित्व नातल्ले 2 सुवात्यो. एक आस्पत्र आनी एक जैल. आनी ह्या देशांत एक लेखां पळयली. सगळ्या भारतांत 1400 वयर जैलां आसा ती सगळ्या भारतांत. आस्पत्री चड आसूंक पुरो पूण 1400 जैलां आसा ती. डिस्ट्रिक्ट लेवल आसूंक पुरो या तालूक या जिल्ल्या मट्टाचें आसूंक पुरो या राज्य मट्टाचें आसूंक पुरो या वेगवेगळ्या मट्टाचें आसूंक पुरो. पूण 1400 वयर जैलां आसा ती. त्या जैलांनी करेक्ट रावोंक जियोंक जावचें कितल्या जाणां म्हळ्यार 3,67,000 जाणांक रावोंक जावचें जियोंक त्या जैलांनी. 3,67,000. पूण ह्या 1,400 जैलांनी 4.3 लाख जण आसा ती. 4.3 लाख म्हळ्यार रावोंक जावच्या इतले न्ही कितले चड कैदी थंयसर आसात. आनी तांच्या पैकी आमचो वांटो चड दादल्यांचो स्त्रियांचो उणो. 4% मात्र स्त्रियो आसच्यो खंय. 96% दादले आसचे. दादले आसूं स्त्री आसूं. पूण थंय जैलांत आसले 68% 100 जण तांच्यो केस इत्यार्थ जावन राखून आसचे. म्हळ्यार ते
तांचेर बदलाम आसात देखून ते केस इत्यर्थ जावंक राखो नासचे 68%. 168 ते जाज जाता म्हण न्ही 3 करोडा वयर केजी आसात ती कितल्यो गे आनी कुडसोनूच आसतात देखून मुखली कितलीं वर्सां ती रांदता ती देव जाणा. ती आमच्या जैलांची रीत गत आनी परिगत. आनी एका पाडताळाचेर आमी सुडकेचे आचरण परवांच्या दिसा सगळ्या देशांत आमी करता नागरीक सुटका. पूण सुटका म्हळ्यार ओट्टूक जाय जाल्लें म्हाका चिंतिल्लें हांवें आशिल्लें बरी करचें न्ही. म्हाका सुटका आसा म्हण हांवें मार्गार वचून मुद्द्यान वचून न्हिदोंक जाताय जायना. हांव फ्री ह्या देशांत म्हणून म्हाका मेळिल्लें पुरो वस्तूवर मार्गाच्या मुद्द्यान घालूंक जाताय जायना. देखून पापा जुवांव पावलो सांत जुवांव पावलो ह्या पुणशेताचो पात्रोन म्हणटा हांगासर तांचे पवित्र पांय तेंकल्लो. ताचें उतर अशें सुटका म्हळ्यार आमी कितें जाय तें करच्यांत आटापून ना पूण आमी कितें करी जे बळें तें करच्या हक्कांनी आटापलां. सुटका म्हळ्यार हांवें कितें करी जे म्हण हांव आशेतां तें हांवें करच्यांत आटापून ना. हांवें कितें करी जे तें हांवें करच्या हक्कांनी आटापून आसा. फ्रीडम इज नॉट इन वॉट आय वॉन्ट टू डू बट इट इज इन द रायट टू डू वॉट आय ऑट टू डू वॉट आय नीड टू डू. हली सुटका आसा म्हणून जुवांव पावलो दुसऱ्यान आमकां सांगलेलें आसा. आनी आमकां सुटका आमच्या सेवे खातीर म्हूण आसा. देखून सांव पावलो गालातांतल्या पवित्र सभेक बरोबर म्हणटा 5व्या स्वरांत पयल्या वळेन तो म्हणटा आमकां सुटका दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राई करा. आमकां सोमयान सोडयल्यांत जुवांव गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. गलातकारांक पत्र 5वा स्वर पयली बोळ. आनी थंयसरत 13व्या वळेंत सांव पावलो घरांतल्या पवित्र सभे बरोबर म्हणटा भावा भयणी तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळना म्हणून सदांच उडास दवरा. यू आर इनवायटेड टू बी फ्री ऑलवेज. रिमेंबर दॅट. तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळना म्हणून सदांच उडास दवरा. पूण हें तुमचें स्वातंत्र्य कुडीच्या विश्वाचे दादोसकायेक वापरी नासतना तुमी एकामेकाची सेवा करच्याक वापरा. तुमच्या आशे कुशेक तुमच्या संतोषाक तुमच्या गम्मातायेक ही सुटका वापारी नासतना एकामेकाची सेवा करच्याक ही सुटका तुमी वापारी जाय अशें सांव पावलो गालातांतल्या पवित्र सभेक बरोवन आमकां कळयता. सांव पेद्रो आपल्या पत्रांत तो म्हणटा स्वतंत्र जिणी जियेया. सांव पेद्रूचें पयलें पत्र 2व्या स्वरांत 16व्या वळेन स्वतंत्र जिणी जियेया तरी पूण खोटेपण दापून व्हरूंक तुमच्या स्वातंत्र्याचो तुमी प्रयोग करचो नाका. खोटेपण दापून व्हरूंक तुमच्या स्वातंत्र्याचो प्रयोग करचो नाका. देवाच्या सेवाका बरी तुमी जिये जाय आनी तुमी तुमची स्वतंत्रता ती एकामेकाच्या सेवे खातीर तुमी वापारी जाय अशें सांव पेद्रू ताच्या पत्रांत आमकां कळयता. मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी परवांच्या दिसा स्वतंत्र आमी आचरण करता आसतना सोमी सगळी तराच्या स्वातंत्र्यतावन आमकां सुटका दिवन दी. आनी ह्या वेळार आमी सुटकेची मनशां आनी सदांच आमकां सुटका दिल्लो आनी दिवचो ह्या सोमयाक परत आमी संतोशान ताचो आमी उपकार बाबुडया. आनी काळजांत हांव न्हू तुका अर्गां दिता. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. बापा म्हजें काळीज तुका भेटयता तें तूं सदांच तुज्या सुटकेन बरो अशें म्हणून मागून हें गीत सांगो 51 आनी 5:30 काळजांत तावन समर्पणाचें गीत आमी गावया. तावं तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुका आज भेटयता.
Alzataum tuka urgandita Shialis moche tuka az beteta Az beteta Az beteta Az beteta Bapa az beteta Az beteta Az beteta Az beteta Bapa az beteta Taum tuka urgandita Shivit moche tuka az beteta Alza taum tuka urgandita Shivit moche tuka az beteta Az beteta Az beteta Az beteta, Isuk az beteta, Az beteta, Az beteta, Az beteta, Isuk az beteta. Taum tuka urgandita Servos moche tuka sus beteta Alisa taum tuka urgandita Servos moche tuka az beteta Az beteta Az beteta Az beteta, Atmya az beteta, Az beteta, Az beteta, Az beteta, Atmya az beteta. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. सोमिया म्हाका सर्व बंदडे जावन सुटय सोमिया म्हाका सर्व सांकली जावन सुटय सर्व तराच्या वेगवेगळ्या रुपांनी म्हाका जे बंदडे करच्यो आसात म्हाका कैदी करच्यो अंश आसात आयाम आसात आशा अत्रेक अपेक्षा आसात ह्या सगळ्यांतून म्हाका सुटय सोमिया म्हज्या सर्व तराच्या पिडेतावन कुडीच्या पिडेतावन मोतेच्या पिडेतावन आध्यात्मीक पिडेतावन वेगवेगळ्या रुपाच्या पिडेतावन म्हाका सोडय आमकां सबारांक वेगवेगळे तरेचे पिडा आसात म्हजे हात पाय दूख आसात दोळ्यांनी दूख आसा मोतीची दूख आसा फटकाणी आसा म्हज्या जिणयेचेर मोतीचेर वेगवेगळे दबाव आसात वेगवेगळ्या तराच्यो खंती भिरांती म्हजे लागीं आसात ह्या सगळ्या खंतीतावन ह्या भिरांतेतावन ह्या सगळ्या पिडेतावन म्हाका सोडय सोमिया म्हाका वेगवेगळ्या रुपान आध्यात्मीक तरान ओडच्यो आनी म्हाका वायट वाटेक वंडोवच्यो म्हाका वायट अपेक्षा आशा म्हज्या काळजान भरच्यो वायट वाटेक समकोवच्या तसल्यो वेगवेगळ्यो रिती आशा अपेक्षा आनी आकांक्षा तावन म्हाका तूं सोडय म्हाका तूं सुटका लाभय आनी एकल्याक नास करूंक आनी एकल्या भशेन वायट चिंतूंक लागच्या तोल्यो संगती म्हज्या जिणयेंत आसा त्याचे तावन म्हाका सोडय आनी एकल्याक वायट चिंतूंक आनी एकल्याक वायट करूंक आनी एकल्याक विरोध कितें तरी चिंतना आठोवंक योजना मांडूंक आनी एकल्यान बरें जायना अशें चिंतच्या बरी बारचे पटी म्हजी मोत चलता म्हज्या मोतीची चिंतना चलतात म्हजो आठव चलता म्हज्यो आलोचना चलता असल्या आलोचना तावन आठव तावन म्हाका तूं सोडय सोमिया आनी एकल्याक बरें जावच्याक आनी एकल्याचें बरें मागच्या दिशेन म्हजी मोत चलय
तशेंच आमच्या कुटुंबान जावं, आमच्या शेजारा जावं, आमच्या वापराच्या सुवातेन जावं, आमच्या वळखीच्या पैकी जावं, आमच्या सैरां दैरां पैकी जावं, कोणाक वेगवेगळ्या तरेच्यो बंदोड्यो आसात, वेगवेगळ्या तरेच्यो संकळी आसात, वेगवेगळ्या संगतींनी तांची जिणी कैदे बरी जाल्या, गुलामां बरी जाल्या, तांकां सगळ्यांक कुडीची, मोतीची, आत्म्याची सुटका, स्वतंत्रताय तूं लाभय. तुज्या पांयान तळा सर्व सुटका, तुज्या कृपेंत सर्व सुटका, तुज्या हाजेरेंत तुज्या सांगातपणान सर्व सुटका. तुनसू आमकां आपोडू, तुनसू आमची कूड आपोडू, तुनसू आमची मत आपोडू, तुनसू आमचे हातपाय, आमचें काळीज, आमचें जिवीत, आमचें व्यक्तित्व आपोडू. देखून आमी म्हणटा आपोड सोम्या आपोड. आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या. पान 42 गीत 62. कृपे तुझ्या रगतान आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या. मुझे व्यक्तित्व आपोडू. तुझ्या कृपे तुझ्याच रगता आपोड म्हाका सोम्या. मुझी चिंतना, मुझी उतरां, मुझे व्यक्तित्व, मुझे जिवीत तूं आपोडू. तुझ्या एका सोदरान गुंजातलो, तुझ्या एका सोदरान गुंजातलो, तुझ्याच एका स्पर्शान नितळातलो, तुझ्याच एका स्पर्शान नितळ जातलो. पातयेल्या उकलून धोतलोय पिडे सांगून तूं करतलोय. तुझ्या स्पर्शान, तुझ्या सक्ते, तुझ्या सत्म्यान गुंजातलो. तुझ्या स्पर्शान, तुझ्या सक्ते, तुझ्या सत्म्यान गुंजातलो. आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या. तुझ्या कृपे तुझ्या रगतान आपोड म्हाका सोम्या. सोम्या हांगासर असले हर एका भक्तिकाचें जिवीत, व्यक्तित्व तूं आपोड. हांगासर असले हर एका व्यक्तीचें जिवीत आनी व्यक्तित्व, तांचे हर एक चिंतना, हर एक उतर, हर एक तांच्या जिणेची रीत आनी करणी तूं आपोड. ती तुज्या बरेपणान भरू, तुज्या सक्तेन भरू, तुज्या प्रेरणान भरू. हांगासर आमी कोण आमची भक्तिकां आसात, आमच्या कुटुंबांनी मनशां आसात, तांचें जिवीत तूं आपोड. आमचें कुटुंब तूं आपोड. आमच्या कुटुंबांत कोण मालगडी आसा तांकांय तूं आपोड. तांकां गटायेन आनी सक्तेन भरू. आमच्या कुटुंबांत कोण युवा जाणां आसात, युवक युवती आसात, तांच्या जिणये पळयनार थोडे कडेन ती घुसपटलेली आसात, थोडे कडेन कितें करचें म्हण कळनासलेलीं आसात, काम जायचें म्हळ्यार काम मेळनासलीं आसात, काम खंयचें करचें म्हणल्या विशयान विसवण करची कश्ट जाल्लीं आसात, तांकां शिकाप करतलीं आसात, वेगवेगळे वृत्ती प्रवृत्तेचे शिकपाक करतलीं आसात. ह्या सर्व आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जाणांक, आमच्या वळखीच्या पैकी युवक युवती कोण आसात तांकां सगळ्यांक तूं आपोड. हांगासर थोडीं भुरगीं आसात, आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं आसात, आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यांक तांच्या शिकपांत, तांच्या जिणयेंत, तांच्या वाडावळींत, तांच्या शेगुणांनी तांकां तूं आपोड. तांचें व्यक्तित्व तुज्या मोगान भरलेलें जावन वाडय तूं सोम्या. कोण आमच्या मध्ये पिडेस्त आसात, दैहिक जावं मानस आध्यात्मिक वेगवेगळ्या रुपांनी कश्ट उंचे आसात, वेगवेगळ्या रुपांनी खंती भिरांतेन आसलेलीं आसात आनी वेगवेगळ्या रुपांनी अस्कतकायेक लागून, वायट सवयेक लागून कश्ट तेणी आसात. एकामेकां ना संबंधान मोडलेल्या संबंधान कश्ट तेणी आसात. तांकां सरी एकल्याक तूं आपोड सोम्या. तांचें जिवीत आपोड, तांचें व्यक्तित्व आपोड न्हू, तांकां तुज्या मोगान सुटकेची मनशां जावन तूं चलय सोम्या.
Hatak mujente aum santa mucha sumia. Hatak mujente aum santa mucha sumia. Sarvonda tusmoso olkolgeta mucharaya. Sarvonda tusmoso olkolgeta chisuraya. Rite ponte kan mudai kalzantlo sontosudai. Rite ponte kan mudai kalzantlo sontosudai. Sontos di shanti di samadhan di somya samadhan di. Sontos di shanti di samadhan di somya samadhan di. Apur maka somya, apur maka somya. तुझ्या कृपेन तुझ्या रक्ता आपुर माका सोमिया. Uglap tuka sumian Jesu. Uglap tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Anand tuka sumian Jesu. Vaibhav tuka sumian Jesu. Uglap tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Maka apodla pasod, praise the Lord. Praise the Lord. मुझे जीवित apodla pasod, praise the Lord. Praise the Lord. मुझे कूड़ apodla pasod, praise the Lord. Praise the Lord. मुझे कालीज apodla pasod, praise the Lord. Praise the Lord. मुझे मौन apodla pasod, praise the Lord. Praise the Lord. मुझे खुद माझ्या हृदयाका सांद्याक apodla pasod, praise the Lord. Praise the Lord. मुझे व्यक्तित्व सगळे apodla pasod, praise the Lord. Praise the Lord. आणि की म्हजें जिवीत आपोड सोमिया आनी सोमी म्हाका सदांच सापडूं दी, नितळ करून दी, धैर्यान सोमकोन दी, सुटकेन भरून दी म्हणल्या मागण्या संगी येद्या व्हड्या गीत आमी गावया. Sadvishya avatache mormilya Sashe papa tashe kuta ullasani sutisa Udvi maima sasna sasna eka starya asika प्रार्थुभया ये देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास आमकां तुवें सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर.
जो जी येता आनी रास करता ही ससनाच्या ससना. आराधने 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 निमगे. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या आमकां जावं बलिदान. दयेन आमकां तूं फावो कर दुनिया घेवच्या तुजें दैवीक वरदान. सर्गी मनान आमकां तूं पोसताय हुंड्या वायनान तुका सोदिताय जिविताक आनंद दोसताय. तुझे थंय आमकां एकवटायता तुझ्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या आमकां जावं बलिदान. दयेन आमकां तूं फावो कर दुनिया घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्याचो क्रिस्तातय मोगाच्या बाबा भयणीनो सा जो हांव पावल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो मालगड्यांनी वेगवेगळ्या अनुभोगा संगी वेगवेगळी उतरां विणलेलीं आसात. तांतलें एक उतर अशें खंय हस्त जावन जल्मोन पालो खावच्या बदलाक मुय जावन जल्मोन साकर खावची बरी म्हणून. हस्त जावन जल्मोन पालो खावच्या बदलाक मुय जावन जल्मोन साकर खावची बरी. rather than born as elephant it's better to be born as ant म्हणून. हे हस्त आसो नजो या मुय आसो नजो अशें अर्थ न्ही. आमचें व्यक्तित्व ओडपणाचें जायचें ना म्हणना सादेपणान आमी जिवीत गोडसाणेचें करूंक जाता अशें म्हणून आमकां देवाचे उतारी कळयता. आनी हे दिशेन भुरगीं आमी तांकां बेसांवाची बेसांव दिवची तांणी बेसांव काणोवची आमी बेसांव दिवची पूण आमकां ती लिसांवाची जातात भुरगीं. आनी आयचो संदेश आमी अशें घेवया सर्गींची नागरिका भुरग्यां बरी अलंकारीक सर्गींची नागरीक भुरग्यां बरी अलंकारीक अशें म्हणून भुरग्यां बरी सोबलेली अशें म्हणून आमी आयचो संदेश स्विकार करया. आनी असलें भुरग्यां बरी आमी आमचें दिश्ट मन जावच्याक कृपा मागून नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवच्या मुखार सरया. आनी सांगात आमची अस्कत काय ओळखून घेवन म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारू सांगता मनान चिंतोन तोंडांतू सारून वायट आदारून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदां समकार म्हणगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krishna
प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र साबेगत्वीक पोषण दिवंक सांजू हांव पावल दुसऱ्या तुझ्या भाग्यवंताक सताच्या आनी प्रिती म्हाका आत्म्यान तुवें भरलें. ह्या ताच्या दिसा आमचे पासो ते करतात ती विनवणी मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्या सताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगान जिवंक आमकां करपा लाभय. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें एजेकियलान मुजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें पूण तूं मनशा पुता हांव तुका सांगता तें आयक. त्या इद्रोवी गरजना बरी इद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी मुजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तातूंत एक ग्रंथ कोवळो आसलो. ताणें तो मुजे मुखार उसयलो. ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं रुदान विळाप आनी आस्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता तुका दिलां तें खा. वो कोवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्यां कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगाडलें आनी ताणें तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता हांव तुका दितां तो कोवळो खावन दोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतार्यें. तुझें उतर म्हज्या तोंडान मौन कशी सर्वीस परा. तुझें उतर म्हज्या तोंडान मौन कशें सर्वेच परा. सगळी संपत म्हाका मेळ्ळे बरी. मुजे वोण तुजी विधी वचनां वर्णीत आसा. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष त्योच मुजे सलाहेदार. तुझें उतर म्हज्या तोंडान मौन कशें सर्वेच परा. तुज्या तोंडान थांव येता ती नियमां. म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोला दी. तोंडान मोवां प्रास चड गोड रुची. तुज्या उतरांची गोडसाण म्हज्या काळजाक. तुझें उतर म्हज्या तोंडान मौन कशें सर्वेच परा. तुजी कुशी म्हळ्यार म्हजे सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञांक आशेवन लाल्योन आसता. उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. तुझें उतर म्हज्या
उदगरा उबी रावया. मुझे जो तुमच्या कांदार घेया आणि मुझे लक्ष शिका म्हणटा सोमी गीत्या बोळ्या आणि कळत्या काळजाचो हाव. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परू तुमचे सव्वेयाचो सामात्या बाबर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळार शीस जेजू सरशीन येवन विचारी लागले सर्गींच्या राजांत सकडां वरणी वडकोण. तो जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच कालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण जाल्यार ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवें घेता तो म्हाकाच घेता. पळय ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात एका मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 9 दोंगरार सोडून सांडून गेले एकाक तो सोदून वेसना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 9 प्रासाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायना म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. सर्गींचे नागरीक भुरग्यां परी अलंकारीक. क्रिस्तातय मोगाच्या बाबा भयणीनो सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो. आमच्या गांवांत आईस्क्रीम म्हणटाना कितल्योय कंपन्यो आसूंक पुरो पूण मोतीक पयलें येवचें नांव मात्र आयडियल म्हणून. आतां तांचो लोगोय बदलला. दुसरें अक्षर डी तें अशें म्हळ्यार एक सोडणें आनी अशें डी वांकडें म्हळ्यार आयडियल बारीक म्हळ्यार अशें डी अशें जालां नव्या लोगोंत. ही कंपनी सुरू जावन आनी एका वर्सा 50 वर्सां जाता ती. 1970 आनी 5 मेच्या 1 तारीखेर 1975 मे 1 तारीखेर हो संस्थो ह्या 14 फ्लेवरा संगे सुरू जाल्लो खंय. मागीर सुमार वर्सां उपरांत 1996 1996 इस्वेंत लालबागान पब्बास म्हणलो एक आउटलेट तांचें सुरू जालें. आतां एक व्हडलें नांव तें पब्बास म्हणलें. आनी हें सुरू जाताना तें पब्बास म्हणलें नांव नातलें खंय. ताका आयसबर्ग म्हणलें एक नांव आहलें आयसबर्ग म्हणून. आनी ताका ताणें थोड्यो कानुनाच्यो अडचणी आसल्ल्यो अहलें नांव दवरूंक देखून ताणें तें नांव बदलूंक चिंता पाठयलें. आनी सुमार 500 नांवां बारीक तांचे व्हडले व्हडले मनीस मेळोन डिस्कशन करनाले सुमार तेंप. ताका कळ्ळें नांव दवरचें म्हणून. आनी व्हडले व्हडले मनीस तांच्या कंपनीचे व्हडले व्हडले मनीस एकच फॅमिली ती कामात फॅमिली तांणी अशें डिस्कशन करतना 2 वर्सांच्या भुरग्यान एक नांव सांगलें. 2 वर्सांच्या भुरग्यान तांच्या फॅमिलींत कुटुंबांतल्या ताका पब्बास म्हूण नांव दवरल्यार बरें म्हूण. काल्याक म्हळ्यार ताचो स्थापक
प्रभाकर कामत म्हणून 2 वर्सां पयलें तो देवाधीन जालो आयडियालाचो स्थापक. ताका पब्बा मा म्हणटाले गे पब्बा मा म्हण. ह्या प्रभाकर कामत ह्या स्थापकाक पब्बा मा म्हणटाले. प्रभाकर मोठवें नांव ताचें शॉर्ट पेट नेम पब्बा म्हणून देखून पब्बा मा म्हणटाले. देखून ह्या धाकट्या 2 वर्सांच्या ताच्या नातीन पब्बास म्हण दवरल्यार बरें म्हण सगळें की एकत्त बटी नवत्य गुजवाड बगुल्ल्या बरी जाली. आनी 1996 लालबागान पब्बास म्हणलें एक आउटलेट उदेलें. आतां तांचे सुमार 4,500 रिटेल डिस्ट्रिब्युटर्स कर्नाटकांत, गोंयांत, केरळांत आसात. 40 वयर मेन फ्लेवर्स आसात. ताजे उपरांत कितले की साफ फ्लेवर्स आनी बरें आसात. आसूं पूण थोड्या फावटी आमी मनीस हायटेक एमटेक बीटेक जाता. पूण आमी हायटेक बीटेक जाताना भुरगीं तिके हायटेक नाही जावंक पुरो पूण ती ठक ठक करून एक फटक पिटिक करून खाले म्हण एक उजवाड फांगोन सोडटात. हे आमच्या जिणेंत जावनूच आसता. थोड्या फावटी आमकां खंयचेय स्ट्रायक जायना जाल्यार भुरगीं राबाक्का घाले म्हण एक सांगून सोडटात आनी तातूंत आमकां उजवाड झळकोवचें आसता. तांकां ल्हान म्हूण तांकां आमी बेसांव दिवचें लिसांव तांच्या कडेन आसतात मस्त बटी ह्या भुरग्यां कडेन. आनी हल्या एका पब्बास म्हणलें नांव एका 2 वर्सांच्या भुरग्यान दिलें. एका घडीता सांगाता एक घडी आयच्या सुवार्थेक आमी गेले हांव जाल्यार जेजूचे शिस आपोस्तोल म्हज्या बरीत तेय मनीसत तांकांय व्हडलें जायचें आनी व्हड्डासाचें आनी मुखेल जायचें म्हण हर एकल्याक आसची एक एक आशा आसता तरी आस तांकांय आसले. देखून तांचें सवाल जालें सर्गीच्या राजांत ऊंस व्हड्ड कोण. तांकां सर्गीच्या राजान व्हड्ड कोण म्हणून व्हडलें गरज नासलें. हांव व्हडलो गी म्हणलें तें चड गरजेचें. हांव व्हडलो गी पेद्रू व्हडलो गी या जाकोब व्हडलो गी या तोमास व्हडलो गी या आमच्या पैकी आनी कोणी व्हडलो गी तें चड. हू प्रॉब्लेम न्ही आई प्रॉब्लेम. हू प्रॉब्लेम न्ही कोण म्हणलें हू इज द ग्रेटेस्ट म्हणलें व्हडलें प्रॉब्लेम न्ही आई प्रॉब्लेम. हांव व्हडलो गी ताचे वरी व्हडलो गी ये जराल समज होतो. आज वस्तू वापरचो एक शब्द एक आई मी मायन हांव मुजें म्हाका मुजें तोट हांवें बांदिल्लें मॅट हांवें बांदिल्लें फ्लॅट हांवें काण गेल्लें फिएट अशें म्हणून हांवें म्हणलें मागीर निमाणें येवचें म्हजी पेट मात्र लास्ट उरची असो. पूण हांव म्हणलें सड्ड इम्पॉर्टंट गे चड म्हत्वाचें. आनी कोण सगळ्या वरणी सारकें व्हड कोण म्हणल्यार सावालाक व्हडली जापी गरज नासली तांकां. आनी जेजू जापी दिना. जापी बदलाक एक लिसांव जाप बूक जावन तो म्हणल्यार बरें भुरग्याक हाडून वयता. आनी भुरग्यांत एक लिसांव जाता भुरग्यांत एक टेक्स्ट बूक जाता भुरग्यांत एक पाठपुस्तक जाता भुरग्यांत एक लिसांवाचो जमो जाता. आनी कित्या खातीर म्हळ्यार आमच्यो कलोय पर्सनालिटी टायप आसूंक बरो व्यक्तित्व स्टायली कलोय आसूंक बरो पूण तातूंत एक 3 टायप आसाय 3 टायप. एक कोर्ट पर्सनालिटी म्हण आसाय. कोर्ट पर्सनालिटी म्हळ्यार कोर्टींत आसल्या बरें एक वकील जावचें नाजाल्यार जज तिर्पुदार जावचें. बायलेन एक वाद मांडचो घोवान एक वाद मांडचो बायलेन आनी 2 वाद मांडचे घोवान मागीर एक बापायन एक वाद मांडचो पुतान एक वाद मांडचो आनी ताणें एक वाद मांडचो. हें आमी आमचें कोर्ट पर्सनालिटी. तातूंत वद्द वारांट लढाई वाद तर्क हें परत चड जावन आसता. ताका वद्द वारांट म्हण येत पूण कोर्ट पर्सनालिटी. कोर्टींत सक्कडी तशें अर्थ म्हणनी पूण कोर्ट पर्सनालिटी म्हळ्यार सक्कडी वकील लॉयर जज येत. तातूंत आर्ग्युमेंट एकाक एक वाद आनी एकाक एक वाद आवाज मागीर इल्लेशें प्रेशर हार्ट डायबिटीज PhD सडचें तें बरें आसता तातूंत ह्या कोर्ट पर्सनालिटीन. मागीर थोडे एक स्मार्ट पर्सनालिटी म्हण आसा ती. स्मार्ट पर्सनालिटी तांकां पुराय ती रँकांत मेळची आनी पुरा 100 जाल्यार 102 मेळचे. इस्कॉलान जावं दी कॉलेजीन जावं दी युनिवर्सिटीन जावं दी आनी खंयच्याय वावरान जावं दी खंयचें कालें केदाळ्या खंयचे शिकाचे तांकां डिग्रो जावनूच आसता. स्मार्ट पर्सनालिटी ती सिरकोनी पडनात सक्कडी हुशार घेयन आसतात. ती सेकंड पर्सनालिटी. मागीर एक हार्ट पर्सनालिटी म्हळ्यार हार्ट पर्सनालिटी. हार्ट पर्सनालिटी म्हळ्यार तांचेर व्हडली बुदोवन काय आसा जें म्हणना आसूं नजो म्हणणे हार्ट पर्सन तांचे काळीज आसता.
हां त्या एका भुरग्याक पडलें ताका काळीजा हो तो मनीस की त्या मनशाला काळीजा अशें म्हणटा तो कितलेय प्रायस जावं बरें ते कितलेय उण्या वा चड प्रायस त्या मनशाला काळीज आसा म्हणटात म्हणून हार्ट पर्सनालिटी देखून जेजू काले म्हणटा तुमच्या मध्ये व्हडलो कोण बेस्ट कोण आनी इम्पॉर्टंट कोण आनी म्हत्वाचो कोण म्हणल्यार गरज ना तुमी भुरग्यां बरी मन बदलून भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत यू चेंज युअर मायंड अँड टर्न अँड बिकम लायक चिल्ड्रन भुरग्यांच्या एका दिश्टी बरी भुरग्यांच्या एका तांच्या एका इन्सायटा बरी भुरग्यांच्या एका पर्सनालिटी बरी तुमी जाल्यार तुमी सर्गीच्या राजाचे नागरीक जाल्ल्या बरी भुरग्यांची पर्सनालिटी 3 शब्दांनी घालची जाल्यार हांवें अशें एक शब्द चिंतलो GST म्हणून आमचे GST कले आसूंक पुरो गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स कले आसूंक पुरो पूण भुरग्यांचे GST कशें म्हळ्यार G फॉर जनरस भुरगीं उदार आतां काय एक एकलीं भुरगीं जावन न्हू हें म्हाका मम्मीन दिलें हें डॅडान दिलें बापून दिलें म्हणून ओंडोरतात कोणा पूण नासल्यार भुरगीं मम्मी आतां आयल्या न्ही गे कोण गे हें पोर रांदिल्लें तुवें दवरलें म्हणल्यार तिल्लें दियांगी मागीर पोर म्हाका तुवें घालें हाडिल्लें स्विट्स हांवें तिजे गेल्लेशें म्हणून भुरगीं जनरस तांच्या विशयान सांगचें तें जनरस पूण ती तांचें लायफूच जनरस तांचें स्मायली जनरस तांकां व्हडलो राग म्हूण येना राग आयिल्ले बरें करतात मागीर वचून तेंत खेळटात ती जनरस ती G फॉर जनरस दुसरें S फॉर सिन्सियर भुरगीं प्रामाणीक आसतात ती जराल जावन थोडीं कांय एक्सेप्शन आसतीत पूण जराल जावन भुरगीं सिन्सियर आनी स्पॉन्टेनियस आसतात सिन्सियर प्रामाणीक आसतात कोणें म्हण विचारल्यार भुरग्यां कडेन तुजो डॅडी इल्लो मम्मी कडेन झगडटा दिसता न्ही ना 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 म्हजो डॅडी मम्मी कडेन झगडना डॅडी आनी मम्मी दोगांय झगडटात म्हणटा भुरगें म्हजो डॅडी मम्मी कडेन झगडना डॅडी आनी मम्मी दोगांय झगडटा ती सिन्सियरिटी भुरग्याची प्रामाणीकपण तें मागीर T फॉर ट्रस्ट एक भुरगें विश्वास तुमकां तुमी कितलीं बरीं जावं या बरीं न्हय जावं आवय बापाय पूण ती त्या आवय बापायचेर कल एक तांचो एक विश्वास आसता कोण एक घोव बायलां झगडून तालीं कोर्ती बरी तुवें तशें केलें तुवें अशें केलें म्हण झगडटाना एकल्याचो रेस चड जाताना भुरग्यान त्या घोवाक बापायक व्हरून पोटलून धरली मागीर बायलेचो मम्मीचो आवाज चड जाताना बायलेक पोटलून धरली येणे भुरग्याचे एकच काम आमचे आवाज चड चड जाताना ताका एक पडी तिका पोटलून धरचे हाका पोटलून धरचे ह्या भुरग्यान अशें पोटलून धरली पण आमची आर्ग्युमेंट परत बंद जाली ही कित्याक म्हळ्यार भुरगें लिसांव जालें भुरग्यांक व्हडांक तशें म्हणटाच भुरग्याची रीत ती जनरस सिन्सियर आनी 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 एकल्याचेर विश्वास दवरची जाल्यार भुरग्यां बरें आमी जाल्यार आमी सर्गींचे नागरीक जाता देखून जे आमी कोण व्हडले म्हणलें गरजे देखून जेजू म्हणटा ह्या माथेवाच्या 18व्या उपरांत आनी एक 2 आवास्वरां उपरांत 20व्या आवास्वरांत 26व्या वळेंत म्हणटाले तुमच्या मदें तशें जावं नजो तुमच्या मदें व्हडलो कोणाचो ल्हान जावं दी तुमच्या मदें कोण धनी म्हण आसा तो सेवाक जावं दी तुमच्या मदें पयलो कोण आसा तो निमाणो जावं दी हांव ही जाल्यार हांगा सेवा इसारूंक मागोवंक धनी जावंक आयलो न्ही हांव सेवा दिवंक आयल्लो म्हणलें एक तल एक एटिट्यूड तल एक मायंडसेट जेजू आमकां आज ह्या उतरांनी ताच्या अशी सांग दिल्ल्या उतरांनी आमकां शिकयता आमी कोणगे कडेन एक माणक्याक व्हडलें अस्थी बरी जायची म्हणजे माणकोन व्हडलो फुगलोय मागीर निमाणे फुटोवन मेलोय तशें आमी अस्थी बरी जावचें नाका माणक्या जाल्यार माणक्या बरीत आसाचे मनशान मनशा बरीत आसाचे आमी व्हडलें जाता म्हणून ड्रिम्स आसूंक जाय पूण आमचें सादेपण कालतेपण भुरग्याची ती सिन्सियरिटी आमचें आसा जाल्यार आमी सर्गीचे नागरीक जाता आमचें व्यक्ती तशें जावं दी म्हणून आमी मागया आमेन. Bapa ho hol vauraso gutamcha mogaso kaltya kalza poltya moga tuka hasbe tomso birkol aji jivan tuka vedolika
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनान आनी मायमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रच्या देवाक सर्वस्व म्हणून घेव. प्रितीवन बापा तुजे पज्यसो यज्ञ मानून आनी सांजू आंपाल दुसऱ्या तुज्या भक्तांच्या परबे दिसा तुजे महिमेक आमी तो समर्पिताव. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नापी. सर्वेस्पर तुमचे सोवेयात आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व दही ख्रिस्त आमच्या सुमयार आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू आंपाल तुज्या भक्ताच्या मानाक हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेत फावो करताय. ताजें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताज्या मागण्या जर्मान आमकां सांबाळताय. देखून तुका भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता भो. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कुडा निरगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचा दी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकांचे बॉक्साळे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत वारोवतलें हे म्हज्या बुडासाक करात. Babarta so good pergatuya. तुझी सहानी पुनर्जीवन पोनावरवे तुवे आमकां चडलाय सुमिया. संसाराच्या सडबोंदारा आमची बापा जेजूच्या मोठ नासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता वो जिविताचो बुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता वो. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता वो आनी जेजूची कुडा निरगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता वो. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागतांव. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुवांव पाऊल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व नानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंडाराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले आमच्या बापाचे प्रार्थन एक कुटाम जावन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर तराच्या वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे बागाने आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर उताराच्या पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडके पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घालू. तुजे खुशे प्रमाणे ताका शांती दी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेका संगी सोमियाची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेल्यांत ती सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरतलें बाब म्हाका फावना पूण तुज्या वस्कास्त्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. ताची कूड आनी रगत म्हाका सदां ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्तामसान तुज्या म्हाका दादोसून तूं जेजू म्हज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका काळजान म्हज्या रक्तामसान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या भुकेल्ल्या लोकाची दुर्गत पळय वाडले तांकां पुण्या मसे सर्गिंता देवलो सासने जिविताडून आयलो ये जेजू काळजान म्हज्या भोगतांबय जेवणान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या भोगतांबय जेवणान तुज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्तामसान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या
प्रार्थुया. भोव मोकळा बापा, सांजू हांव पावलो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणान आमी वांटो घेतलो. ह्या कालत्या बुंड्या आनी दाकारोसाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळना. तेंच सर्गार कुणानी न्हय पूण तुका स्वरूप बघून आमकां मेळा अशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्परू तुमचे सभे याचो तुमचे सभे आसो आनी सरपोत बेदारू देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसुन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. दुसऱ्या तामसर भक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. मागे पोंजुवां पावल दुसऱ्या तामसर भक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूळ आमकां उगडली चडवणेची महिमा शिकयली. कुर्साचो गोडची जिवितां इडाक तुज्या दिली व्हड मेलपां. पावल दुसऱ्या तामसर भक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. सर्गींच्या बापा बागे वंजुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुताचे जो क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र eucharisताचो मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सारतावन दिल्लें बोगसणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जायतें बरेंपण जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजती मुखांत्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जालां. देखून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मेळिल्ल्या साबार उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत. पुताक लंडन काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. भायर पडिल्लें मोबायल पाटी मेळिल्ल्याक एकल्यान सोरो सोडूंक साध्य जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. पुताक बरें काम मेळिल्ल्याक दोगांक स्कुटर अवघडान तावन राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. भलायकी बरी जाल्ले खातीर एका धर्मीक भयणीक मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत. आमी एक घडी बोर मौन सांबाळया. आमच्या जिवितांत जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवान केल्लें बरेंपण नियाळन ताका आमी अर्गां दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळता आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवालागे विनंती कर. हे बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो
मोग सेवा आणि राजी संदान तुझ्या जिवितान परसळली देवाचेर तुझो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी जिणी जिवंक आमकां गुमो कर तुजी बागेवत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच खुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिस्त उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत सबार त्या सवां घेवन ह्या पून तळाक आमी आयल्या तुमचे पैकी सबार भाऊ भयणींनी हांगासर ती त्या सवां जो पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान गेल्यांत आज ह्या इराद्यां खातीर आमी विशेष रितीन मागतना आमचे वैयक्तीक इराद्यो जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक आमी समर्पून दिवया माया मोग एकवट समाधान कुटुंबांनी मेळच्या खातीर 7 कुटुंबांनी मागलां एका जाग्याची RTC बेगीनच मेळोवंक बरी भलायकी मेळोवंक 3 जाणांनी भांगार सोडूंक साध्य जावच्याक 2 जाणांनी जिवितान बरेपण मेळोवंक तशेंच बरीं कामां मेळच्या खातीर 5 जाणांनी सर इराद्यां खातीर एकल्यान मागलां एका भयणीन कॅन्सर पिडेतावन भलायकी जोडच्याक तिका दिसपट्टें काणसें येवंक साध्य जावच्याक मागलां डायलिसिसावन सुटका मेळच्याक एका भयणीन अशें बरी भलायकी फावो जावच्याक घराचें हातीन धरिल्लें काम पोंताक पावोवंक एकल्याक PR मेळोवंक परगांवांत शिकच्या तरणाट्याक शिकपान बरी मोत आनी पार्ट टायम काम मेळोवंक पुताक बरी सैरीक आनी ताणें कुटुंबा जिवीत जिवोवच्याक आदार मागला बापावा मोतें मोग आनी एकवट घट जावंक एकल्याच्या आतांपायांक बळ भलायकी मेळोवंक MBA शिकच्या विद्यार्थींक बरें फलितांश बरो फुडार मेळच्याक 3 जाणांनी तकली पडापड गूण जावंक एकल्यान बऱ्यो सैरीक्यो फावो जावंक 6 जाणांनी मागलां जाग्याचें डिलिंग्स बऱ्या तरान जावच्याक मागलां कातेची पिडा आनी एलर्जी गूण जावंक एका स्त्रियेक सर बंदड्यांतले सुटका मेळोवंक भलायके वन भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक मागलां एका पागीक ताच्या वावराचो प्रतिफळ मेळोवंक मागलां एका कुटुंबाक रिणान तावन तांचें रीण फारीक करूंक साध्य जावच्या खातीर 2 मागलां स्वंत गरजागो फावो जावच्याक 3 जाणांनी भुरग्याक उलोवण्यांत सुडालाई मेळोवंक मानसीक पिडेतावन बरेपण जोडूंक पोतिणेक बरी भलायकी तरणाट्याक आमाल पियोवण्यांतावन सुटका सदां सकाळीं मिसाक वचोंक 2 तरणाट्यांक साध्य जावच्या खातीर नवें घर बांदचें येवच्यान अडकळी नासतना पोंताक पावोवंक एकल्याचें हिमोग्लोबीन सट जावंक आनी कुडींतल्या अस्कतकायेतावन बरेपण जोडूंक आबा मांयक बरी भलायकी BP शुगर कोलेस्ट्रॉल आनी हेर कुडीच्या समस्यांतावन बरेपण मेळोवंक मागलां पानक्रियास सारकें काम करूंक फॅटी लिवर समस्ये बरेपण जोडूंक वाटेचे समस्ये बेगीनच इत्यार्थ जावच्याक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक कोर्टांत आसली केस बेगीनच इत्यार्थ जावच्याक 3 जाणांनी दिल्ले रीण फाटीं मेळोवंक एकल्याची प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावंक आनी भलायके बरीत भुरगें फावो जावंक पांयांक बळ ताळ्यांतलें काफा आनी एरकुडीच्या दुखींतावन बरेपण भुरग्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना परिहार जावंक काजारी जिवितान कश्टोवचे एकल्याक बरेपण लाभोवंक एकल्याचें बिझनेस बरें जावंक पुताक परिक्षेन जैत मेळोवंक एकल्याक काम केल्लो सांबाळ मेळच्या खातीर मागलां एका भयणीक दुबय बाईसरलां कामा खातीर तिका सर बरेपण जावच्या खातीर कॅन्सर पिडेतावन कश्टोवच्या एका भयणीक बऱ्या भलायके खातीर मागलां आमची ते सवां आमच्या मोती काडया जें कितें पातयणेन आमी हांगासर आयल्या तें सगळें एक घडी बोर आमचो पत्रोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनोणे मुखांतर देवाक आमी समर्पून दिवया तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणू आमकां फावो जावं आमेन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस
आनी आमकां ताळ्ळे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये गुरपेन बरलेले सोमी तुजे संगता श्री आमी तूं सुजे आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी दसातान सदां सर्वता आमेन. सोमयाचे नावी आमचो आधार आनी रसला सर्गांनी संसार सर्वेस्परू तुमचे सोबे याचो तुमचे सभे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुकान आनी अडचणेंत पडलेल्यांक तुवें मोवाळें दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बाबार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताजे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आत्म्याक भलायकी लाभय कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान आनवारांतल्यान आमकां निबाड. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर ते आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया मी सर्वेस्परू तुमचे सोबे याचो तुमचे सभे आसो. भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताजी महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळूं. आमेन. आलतारचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोष करीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणान जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस त्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी फावो. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या पून तळाक येवन आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन देवाची विंसनार आशिर्वादां जोड काडून गेल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आयच्या ह्या बागी दिसा हर्ताभरीत आराधन सर बंदडांतलें सुटका जोडच्याक आमकां देवाची आशिर्वादां बेसांवां मागल्लें. तशेंच मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आमी भुरग्या सारक्या मनोभावान जेजू थंय एकवटून रावूंक संदेश दिल्ले. मानदीक बाब फ्रांसीस रोड्रिगास विगार आद्यापाडी आनी आंतोनी काट्टे आमकां मोगाचे दोशी मनाचे आस्त्यावादनाचे आनी गूंड चिंतपाचे ते एका रितीन जणवायेचें भंडार म्हळ्यार कांय सूख जावची ना. तांचे थंय आसची ती जणवाय कितली म्हणून आज आमकां कळीत जालें. कित्याक ते एक कावींक कळीत आसा कशें उलय जाय म्हूण. आनी राखणो संपादकाचे ते एडिटर ह्या संपादक जावन आसले. भोव अपुर्बायची सेवा तांणी थंयसर दिल्ली आनी आतां ह्या पिरगजीन ती भोव अपुर्बायची सेवा दिवन आसात. मात्र न्हय आमच्या पेजार वाराड्याचे ते सेक्रेटरी आमची याजकांची सभा आसा ताचे सेक्रेटरी जावन भोव अपुर्बायची सेवा दिवन आसात. आमकां ते चड मोगाचे आनी हर एका रितीन लोकांचो विशेष मोग आनी हुस्को तांकां आसा. आज ह्या बागी दिसा हांगासर आमच्या पून तळाक येवन आमचे खातीर मागोवन आमचेर देवाची विंसनार आशिर्वादां मागल्ल्या मानादीक बाब फ्रांसीस रोड्रिगास तुमकां म्हजे तर्फेन हांगासर हजर जाल्ल्या सर बावाटत्यांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां तुमच्या विगार जावन तुमी दिवची ती सेवा आनी तुमचें मिसांव तें बरें जावं दी म्हूण आशेता. देव बरें करूं फादर. मोगाच्या न्हू बाप फ्रांसीस आलंगार ह्या लिखणे नांवाखाल जायतीं कावनां कविता पुंजे तांणी येदोळूच बरयल्यात आनी तुमी खंडीत वाचलां म्हणून हांव पातयेतां. आनी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तावन तांकां एक पुरस्कार फावो जाला. कालच्याच दिसा आमकां वॉट्सॅपांनी आमी वाचलां. तांणी बरयल्लो तो जिरी मिरी 50 विडंबना
चिलेकाना थंयसर आमकां वाचूंक मेळटात भोव आपुरबायान तांणी बरयलां आनी ह्या त्यांच्या साहित्यीक वावुराची वावर समजून कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीन तांकां पुरस्कार दिला आनी तांच्या सांगाता आमच्या बाजपे पिरगजीच्या एका लेखकाकी हो पुरस्कार फावो जाता रोशू बाजपे ह्या संदर्भार मनादीक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगास हांकां हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान अभिनंदन पाठयतां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी आमच्या मोगाचो संकेत जावन वो फुलांचो तुरो तांणी फुडें येवन स्विकार करच्याक उलो दिता. आयच्या दिसा आमकां जेवण दिवन स्पॉन्सर केलां सेलीन सल्टाना फेरार देवादीन पॅट्रीक सल्टानाच्या उडासा खातीर तांचो आनी तांच्या कुटुंबदारांचो आमी मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवादीन जाल्ल्या भावाक सस्नीक विशेव मागता. तशेंच साबार जाणांनी मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला तांचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पुंछ शेताचो दशमोत्सव तशेंच पात्रोनाचें फेस्त ऑक्टोबर 22 तारखेर चलतलें. तुमकां वत्तायेचें आनी मोगाचें आपोणें. हर एका शुक्रारा हांगासर तेर्स नोवेन मीस आनी आराधन 4:45 वरार जाता. तुमकां ह्या भक्तीक कार्याक मोगाचें आपोणें दिता. तशेंच हर एका मंगळारा दिसा हांगासर सकाळीं 10 वरार तेर्स आराधन मीस नोवेन ह्या भक्ती कार्याकी तुमकां मोगाचें आपोवणें. आमच्या पुंछ शेताच्या धार्मीक स्टॉलांत धार्मीक वस्तू मेळटात थंयसर तुमी भेट दिवची. ICYM बाजपे गटाक मांडून हाडटा ऑगस्ट 25 तारखेर बाजपे पिरगज हॉलांत पावसा पाकवाणां पावसांत खावचीं तीं खाणां थंयसर विकरापाक मेळटात. तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रमय त्या वेळार चलता. ह्या कार्यक्रमाकी तुमकां आमी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. मोगाचें न्हू आमच्या पुंछ शेताच्या मुखार गेटी लागसार तुमचीं वाहनां रावय नाकात. थंयसर पार्किंग करता आसतना गेटी तावन इल्लेशे मुखार लेफ्ट सायडाक 4 व्हिलर्स आनी रायट सायडाक 2 व्हिलर्स तुमी रावोवचीं. रावयता आसतना सारकें रावोवंक प्रयत्न करा. निट्ट रावया. आनी थंयसर एक घर आसा आमच्या कुशीन थंय त्या गेटी लागीं तुमचीं वाहनां रावय नाकात आनी मोदेगात खंयचीं वाहनां रावय नाकात. कित्याक म्हळ्यार हांगासर लेआउटान जायतीं घरां आसात तांचीं वेहिकलां वचोंक आसतात मोदें मोदें. देखून तुमी सहकार दिवचो. तुमी दिवच्या सर सहकाराक आनी बरेपणाक हांव तुमचो उपकार बावडटां. सोमेस्तांक देव बरें करूं. आनी आतां आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांक तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. मनादीक बाब फ्रांसीस आनी मुखार येवन मानाच्यो वाती दिवच्यो. आज आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां सेलीन सल्टाना फेरार देवादीन पॅट्रीक सल्टानाच्या उडासा खातीर. तांचो आमी मनपूर्वक उपकार बावडटा. तशेंच आज मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला एलियास टावरो सान फ्रांसीस पयलो वाडो, प्रणय प्रतुल डिसोजा मंगळूर, विल्सन डॅनेट फेर्नांडीस बागेवन कुर्सा वाडो, विल्सन आनी डॅनेट फेर्नांडीस बागेवन कुर्सा वाडो, आयरीन वास सान लॉरेन्स दुसरो वाडो, पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्यां वाडो, ऑजवर्ल्ड पिरेरा सान लॉरेन्स पयलो वाडो, लविना पिरेरा सान लॉरेन्स पयलो वाडो, एवलिन डिसिल्वा सांबोस्त्यां वाडो, नवीन रीमा डिसोजा नित्य दरवाडो, जेरोम डिसोजा फातिमा पयलो वाडो, स्टेल्ला डिसोजा सान जुजे वाडो, मगदलिना सिक्वेरा गुरपूर, अमिलिया सल्डाना फेरार विवेट मिरांदा सान पावल वाडो, मारिया कुटिनो पवित्र काळजा वाडो, पीटर डिसोजा सान जुजे वाडो. सर दानींचो आमी उपकार बावडटा. तांचेर आमच्या पात्रोन सांच्याची विस्नार आशिर्वादां देवा तावन लाबोवन दीत म्हणून आमी मागता.
आनी आतां आमी उबी रावचे जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. भोव मोगाळा सुमिया थोडे बुंडे थोडे मासल्यो तुज्या हाती भुरग्यान उदारपणान पावयता आसतना ते उबारन बापा करगान दिवन मोडण दिता आसतना हजारो लोकांक तांचे कुडीची बूक तान मात्र न्ही तांच्या मोती जत्म्याची बूक तान तुवें थांबयल्ली. हांगासर वेगवेगळ्या मागण्या संग्या मेळिल्ली बूक तिका आमच्या कुडीची ज्यो गरजो आसात तशेंच आमकां मानसीक मोतीच्यो गरजो आसात, आत्मीक गरजो आसात, सगळ्यो हाडून आमी आयली. हांव ह्या वेळार उदार दानीच्या भक्तिकांच्या उदारपणाक लागून आमी घेवंक वेच्या जेवणाचेर हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर हें जेवण स्विकार करतले आमच्या हर एकल्याचेर तुजी विस्तार बेसावा घालून आमची कुटुंबां, आमची व्यक्तित्वां, आमच्या कुटुंबाचे सांदे, आमच्या जिवितां तुज्या प्रेरणान भर. सर्ती गुमेजीची आमकां जायशें कर, भुरग्यां बरी ददोशी मोनाची आमकां कर. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवा मुखांत्र. आमेन. Shantiso dut amso Bhage bonzu ampau dusro Devika kulti so bhakt to Bhage bonzu ampau amso Boksanya so shantiso dut amso Bhage bonzu ampau dusro Devika kulti to Pagevo subang paulam so Naman tuka Naman tuka Devik bhakta amcha santa Shanti chakuvara Naman tuka Bhakta amcha santa Shanti chakuvara Raji sandan muk seva Përzër Patlauda Krista sotu molvo Povisa pesorai kubor Bhagevo suvam paudusro Rajasandan mokseva tu so përzër Patlauda Krista sotu molvo Povisa pesorai kubor Naman tuka Naman tuka Devi bhakta amcha santa Shanti chakuvara Naman tuka Naman tuka Devi bhakta amcha santa Shanti chakuvara Mogal puta sove Omkar Maria Shirva Devamka Bhagavan Swam Paul दुसऱ्या घेऊन कसोचे करवायत वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.